सोनवार 20 एप्रिल 2024. मुखेल बोल. तुम्ही वचूंक सोदतात की नियाळाक आदार. आपल्या ल्हान पुताक जाणटे आवयशी दवरून तिचो पूत आनी सून युके दिली. शमय आनी नातू सांगतान खुशाल जियेताली. जेजू जायते शिश्य आसले आनी तो ताचे सांगातार भोंवताले. ताची शिकवण आयकताले. तो करता ती विस्मितां पळयताले. पूण जेजून आपल्या मासा रुक्ताची शिकवण दिली तेन्ना समजूंक आनी खबर दवरूंक विसरले आनी ताका सोडून गेले. जेजू खंय चल्ली देखून आपल्या 12 शिश्यांक विचारले, तुम्ही वचूंक सोदतात? आमी पवित्र पुस्तक वाचून मागणी करून मिसाचे बेगीन वांटो घेवन जेजूचे शिश्य म्हूण दाखयता. पिरगेचेनूय वावुरता. पूण आमकां जाय तशें जायना जालें म्हणटच मन अवक्ती जावन सगळें सोडून दिता. जेजून आमच्या जिवितांत केल्ली बरेपणां विसरता. काम जालें, वयस मेलो. ह्या संवसारांत कोणीच्याच मनशाचेर पातयेवन जायना. आयज बरो आसा म्हूण सदांच बरो आसतलो म्हणूंक जायना. जायते फावट तोंडार एक आनी फाटल्यान दुसरें. पूण जेजू अशें न्हय. आमी ताका पयस गेल्यार तो पूत आपूण लागीं येवन आमच्या आदाराक पावता. म्हजो थारो आपल्या कुडी रोखतान आमच्या असक्त कुडीक बळ दिता देखून जेजूक घेवन सदांच आंवडेतली.